नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव तुमकां हे पळय बटाट्याची भाजी कशी करता ती दाखयता। हे बटाट हांवें हे पळय तासून हे पळय धुवन बीन ते कट करून दवरल्या आनी ते करपाक लागून हे बटाट्याची भाजी हो पळय कांदो लागता, सासवां, सोय, लसूण, हो कढीपत्ता, मागीर ओली कोथंबीर, जिरे, मागीर हिरवी मिरची आनी इल्लूसो दिसता पळय तो हिंग आनी हे आसा हळद। हे गरम उदक घेतला। हे गरम उदक कित्याक घेतला ते घातले की ना रोखडी जाता ती शिजून येता म्हणून। मीठ, साखर आनी हे घेतला तेल। ताका लागून पॅन हो पळय दवरला गॅशीर, तो गरम जाला। आतां फुडें करुया। आनी लोसणी बद्दल सांगता। लसूण न्ही कोणाक जाय तेणीच घेवपाची, कोणाक आवड ना लसणीची तेणी घेवप ना, तशें आलें सुद्दां तशेंच। आनी आतां आमी करुया। हे पळय पॅन तापला आनी तेल हांवें आत्तां घातलें। तेल तापलें पळय। आतां तातूंत पयलीं लसूण घालुया। लसूण जाता म्हणसर ही पळय आतां लसूण जाली। भितर जिरे घालुया, सासवां घालुया, हिंग घालुया, कढीपत्ता घालुया, हिरवी मिरची घालुया आनी हे दवरुया मातशें। तातूंत आतां कांदो घालुया, तो दवरुया। आनी आतां हो कांदो घातला पळय तेन्नाच न्हय इल्लीशी ओली कोथंबीर आसता पळय ती घालप। म्हणजे कितें जाता आतां कोणागेर समजा आतां कढीपत्ता म्हणजे करवील बीन ना, तेंच्यांनी कितें करप, फोडणाक न्ही आमी सासवां बीन घालता पळय तेन्नाच न्ही ही ओली कोथंबीर बरी घालप। म्हणजे कितें जाता सारकें न्ही करवील घातलेल्याच भशेन जाता आनी वास बरो येता। म्हणजे आमकां करवील कमी पडला अशें दिसना, मातशें तरी बरें जाता। हे आतां मातशें फ्राय करुया। हे पळय आतां हो जालो कांदो पळया 1-2 मिनटां, चड डार्क करपाचो ना पळय। आनी आतां तातूंत न्ही हे पळय बटाट घालुया। बटाट घातले की ना वयर आमी मागीर हळद घालुया। अशी हळद घातली की ना बटाट्याची भाजी काळशी कशी दिसना, बरी येल्लोच कलर येता तिका। ही पळय आतां बरी धवळी न्ही ती। आतां तातूंत न्ही गरम उदक घालुया। शिजपाक कितले जाय त्या अंदाजान आपूण घालप आनी समजा कमीच घालप, जादा घालप ना। आनी जादा घातले जर मागीर ती पातळ भाजी जातली न्ही म्हणून। ही आतां आमी सुकी करता। आतां ही अशीच धापून दवरुया। हे पळयात आतां ही पळय बरोबर जाली भाजी पळयली। आतां ती शिजत आयल्या काय ना ती चेक करुया। हे पळय कट जाता न्ही आनी बरें जाता। आतां तातूंत एक पिंच साखर कोणाक जायी जर घालची, हे पळय 1 चिमटी म्हणटा ही पळय इतलीच घालपाची। चवी प्रमाणे मीठ घालपाचें आनी सोय घालपाची आनी धवळपाचें आतां हे आनी परत दवरपाचें 1 मिनटाक सुमार।
आता हे उदकूय आमकां हे जावपाक जाय न्ही, उदक आसूंक जायना भाजयेक. आता हे परत धापून दवरुया. हे पळया आता सारकी जाली, परफेक्ट भाजी पळया. आणि आता कोणाक समजा मीठ कमी जादा जाता तेणी पळोवपाचें, पयलीं मीठ घातलेत की ना टेस्ट पळोवपाची सारकी. आनी जर मातशी अळणी आसा जर मीठ इल्लें घालपाचें, पयलींच जादा घालूंक जायना, कित्याक एक एकदां मागीर ती खारट जाता, खारट मागीर ती खावं नजो न्ही म्हणून. आतां ही हांव तुमकां सर्व करून दाखयता. हे पळय मातशें नाकता इतकें उदक उरलां, इल्लेंशें हें पळय, तें मातशें सुकयता आनी दाखयता. हे पळया सारकी आतां सुकयली, भितर न्ही अजिबात उदक ना पळया. अशी भाजी जावंक जाय. ही भाजी न्हय खावपाक सुद्दां बरी लागता. आतां हांव तुमकां सर्व करून दाखयता. ही पळयात अशी बटाट्याची भाजी बरी पळय, चपात्यो केल्या पळया, हे करून सायनीनी पळयात, स्क्वेअर हे हार्टाची अशी अश्यो करा आनी बऱ्यो भुरग्यांक सर्व करा. अशी बटाट्याची भाजी बरी रुचीन खातली. त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा आनी बेल वाजोवंक विसरूं नाका. आनी तुमी म्हजी रेसिपी पळयल्या बद्दल तुमकां मना पासून सांगता, देव बरें करूं म्हूण.